रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान गोयच्या जनतेची दिशाभूल करची न्हय। आयज पुराय गोयच्या जनतेक एकठांय येवन गोयच्या हिता खातीर म्हादय प्रस्नार लढपाची गरज आसा। आर्जीन ह्या वेळार अशें फूट घालून आपूण भाजपाची बी टीम हे सिद्ध करचें न्हय म्हूण तृणमूल काँग्रेसीचे समीर वळवयकार उलयल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जे गोयचेर संकट येयल्लें आसा आनी ते संकटूच न्ही तर म्हाका दिसता आज आमच्या गोयच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा, गोयच्या लोकांचो जीवन मरणाचो प्रश्न आसा, तीच म्हणजे आमची जीवनदायी म्हादई। आनी म्हादई वाचोवपाक आज सबंद गोंय ते वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे मागीर लिडर आसूनी, वेगळे वेगळी संघटना आसूनी, वेगळे वेगळे फोरम आसूनी, सगळे एकीकडे येवपाचो तांच्यांनी एक उलो मारलेलो आसा। आनी ते करता आसतना एक गोष्ट आमच्या लक्षात येता ती म्हणजे खास करून एक पक्ष रेव्होल्युशनरी गोवन्स RG, म्हाका दिसता दे आर ट्रायंग टू ब्रेक द युनायटेड व्हॉइस ऑफ गोवन्स ऑन दीस म्हादई विशीं, आनी हांव ताचो निशेध करता। कारण म्हादई संदर्भात खंयचो एक पक्ष लढू शकना, एक पक्ष हो लढाई लढो शकना आनी जिखूं शकना। जे आसा गोंयांत ते खंय तरी तेजेर ते वीक करपाची तुजी इच्छा आसा, तातूंत हो हेतू सिद्ध जाता। त्या खातीर हांव पयले सुवातेर MLA जो RGPचो आहा ताचो स्टेटमेंट आय कंडेम ही स्टेटमेंट, हांव ताचो निशेध करता की तांणी खंयचो वेगळ्या स्टेटीचो इश्यू हांगा हाडून घालप ह्या इश्यूचेर आनी हो इश्यू खंय तरी डायल्यूट करप, त्या खातीर हांव ताचो निशेध करता। आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन मागता की खास करून तांचो मनोज परब बाब सुप्रीम आसा तो, की ताणें असलें राजकारण करचें न्हू। कारण पयलींच तुमच्या बाबतींत एक जनभावना आसा की तुमी BJPची बी टीम म्हणून, ही जनभावना ऑलरेडी आसा तुमच्या बाबतींत। सो तितून हें आतां कन्फर्मेशन दिता तूं की ज्या वेळार सगळे पक्ष एकीकडे येयले हे आंदोलन उबारपाक, त्या वेळार तूं आपली वेगळी भुमिका घेता। तूं सिद्ध जाता की जे लोकभावना आसा की तूं BJPची बी टीम म्हणून, तितून तूं हें प्रूव करता। म्हणजे तूं खऱ्या मनशाल्या लोकांची दिशाभूल करता। आनी राजकीय क्षेत्रांत दिशाभूल ही अत्यंत घातक, कारण राजकीय क्षेत्रांत जर आमी इतकीं वर्सां पळयलें दिशाभुला खातीरच खंय तरी राजकारण घाण जाल्लें आसा। आनी तेंच आतां म्हाका दिसता BJP कडल्यान ही शिकवण म्हाका दिसता RGPन घेतलेली आसा। त्या खातीर ते दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करतात।